जाली, कळत नकळत आमचे कडल्यान एक चूक जाली की आम्ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक सपोर्ट केलो. ह्यान फुडें आमी आमचो संबंध हे जे हांगा कॅन्डिडेट आसात, आनीकूय कॅन्डिडेट जे आयज पावले ना, आनीकूय कॅन्डिडेट आयज येवपाचे आशिल्ले, तांचो पर्सनल प्रॉब्लेम जालो. आनी एक 3-4 कॅन्डिडेट आमच्या वांगडा आसात. जितले कॅन्डिडेट आयज हांगा तुमकां दिश्टी पडटा, जितले मेंबर्स आयज हांगा तुमकां दिश्टी पडटा, ह्या माध्यमांच्यान आमी आख्खी गोंयची जनतेक सांगपाक सोदतात, ह्यान फुडें रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा आमचे कांयच रिलेशन ना. जे कोण ऑफिशियल बेरर्स आसात, जे कोण ऑफिशियल आसात, ते आपलं रिजायन आयज सांज मेरेन रेव्होल्युशनरी गोवन्साक दितले. 22 जे इलेक्शन जाल्ले तितून फोंडेचे आरजीपीचो कॅन्डिडेट बाब सनीश तिडवे, तसोच वास्कोचो कॅन्डिडेट बाब आंद्रे, तसोच आमचो साऊथ गोवाचो जो आरजीपीचो कमिटी मेंबर आसा तो हांगा येयल्लो आसा बाब पिटर फेर्नांडीस. सो आयज अकस्मात ही पत्रकार परिशद घेवपाचें कारण म्हणजे एक महत्वाचो मुद्दो आयज गोंयांत चलता, तो म्हणजे आयज तुम्ही जाणात म्हादय इशू आयज गोंयांत हो इशू चलता. तशेंच हो जो हें आसा आमचे आयज गोंयकारांची फायट आसा ती कर्नाटकाचे अगेन्स्ट आसा. आनी जो सेंट्रल गव्हर्नमेंट, ज्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटान ही आमची म्हादय काडून कर्नाटकाक दिली, तेंचे वांगडा आमची आयज गोंयकारांची फायट आसा. आयज आमी सगळे हांगा आरजी मेंबर जे पयली इलेक्शना खातीर ह्या खंय कॅन्डिडेट म्हूण जे बाकीचे मेंबर आसात, अलेक्स बाब, कॅथरिना मॅडम, तशेंच आनंद बाब, हे सगळे मेंबरांनी दीस रात एक करून आयज आरजीक लागून काम केल्लें. दीस रात एक करून आमी सगळ्यांनी आयज आरजीक लागून काम केल्लें. आनी अशीच आमची एक आशा आशिल्ली की गोंयकारांक लागून एक न्याय मेळटलो, गोंयकारांच्या हक्का खातीर आरजी आयज फुडें सरतली म्हणून. पूण आयज तुमी पळोवपाक शकतात म्हादय सारख्या सेन्सिटीव इशूचेर हांगा राजकारण जाल्लें आसा. जे राजकारण फाटल्या आयताराक ह्या आझाद मैदानाचेर, जेका आमी पवित्र जागो असो मानतात, कसलेय क्रांतीची सुरवात करतना आमी ह्या आझाद मैदानाक पवित्र जागो असो मानतात, त्याच आझाद मैदानाचेर जे हांगा राजकारण जालें त्या राजकारणाचो आयज आमी निशेध करपाक लागून आयज तुमकां सगळ्या प्रेस कॉन्फरन्साक आपयल्ले आसा. जाल्यार आयज हे सगळे आमी पळयतात की राजकारण चलता म्हटल्यार म्हादय सारख्या इशूचेर जेन्ना आमी सगळे गोंयकारांनी एक मुठीन, एक मूठ अशी एक कडेन करून आमी सगळे गोंयकारांनी कर्नाटका अगेन्स्ट आमचो आवाज दाखोवपाक जाय, सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक आमचो आवाज दाखोवपाक जाय, जाल्यार हांगा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी राजकारण करता कित्याक? आज सगळे गोंयकार म्हणटात रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी राजकारण करता कित्याक? तुम्ही जाणात रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन 10% वोट शेअर काढलो, त्यांचे फॉलोअर्स आसा 10% वोट शेअर काढले म्हणजे त्यांचे फॉलोअर्स आसात, त्या फॉलोअर्स आयज कन्फ्यूज करता कित्याक? ते सगळे फॉलोअर्स जे आसात ते आयज खंय तरी एक कन्फ्युजनाक पडलेले आसा. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा वचपाचे काय दुसरी सायडीक गोंयकार म्हणून जे एक कडेन जातात तेंचे वांगडा वचपाचे, ते सगळे आयज कन्फ्यूज जाल्ले आसात. हे जे पयर ताणें मिटिंगेक हांगा म्हटले सगळे पार्ट्यांचेर चडलो, सगळे पार्ट्यांचे अगेन्स्ट उलयलो, ह्या पार्टीन हें करूं ना, त्या पार्टीन तें करूं ना, ते सगळे उलयले. म्हाका ते पार्ट्यांचें नांव घेवन दिसता की काँग्रेसीचेर चडलो, आपाचेर चडलो, गोवा फॉरवर्डाचेर चडलो. हेजें मेन कारण कितें? जेन्ना युनायटेड ओपोजिशन म्हणटात तेन्ना युनायटेड ओपोजिशन थंयच सांडून खंय तरी आपले कितें मेमोरंडम कितें घेवन गेलो सीएमा फुड्यान, तितले पर्यंत तरी ओके आशिल्लें. पूण आयज अशें दिसता की म्हादयचो इशू सारको पॉलिटिकल इशू असो जाल्लो आसा. आपले जे पॉलिटिकल कोणी भाजपाक म्हणटा तशें हो जो इशू करून दवरलेलो आसा ह्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन, हेजो सगळ्याचो निशेध करपाक लागून आयज आमी हांगा जमलेले आसात. तशेंच हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी म्हणून आमी जे काम केल्लें, आमी लोकांच्या दारादारान गेल्ले. हांव जाल्यार वेगवेगळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांच्या दारादारान गेल्लो, पोगो बिलाचे आमी अवेरनेस केल्लें. खूब अशें आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीर काम केलां. तें जें कितें केलां तें आमच्या गोंया खातीर आमी केल्लें. पूण आमी तशेंच लोकांच्या दारार भोंवन लोकांक आमी एक आशा दाखयल्ली, लोकांक आमी एक आशेची किरण म्हणटा दाखयल्लें की गोंय तुमचें अशें अशें जातलें, गोंयचो फुडार असो असो आसतलो. ही सगळी आशा दाखयल्ली. तितून भितर आयज आमी खंय तरी लोकां कडेन माफी मागपाची अशी आमकां दिसता. कित्याक ही जी रेव्होल्युशनरी गोवन्साची जी पार्टी आशिल्ली ती पार्टीन जे कितें लोकांक सांगलेलें गोंयकारांक आपूण एक करतलो म्हणून सांगलेलें तें आयज पर्यंत तेणी केल्लें ना. आनी आतां जो म्हादय सारके इशू आसा त्या इशूचेर ते आयज फूट घालतात.
म्हणून आम्ही सगळे आमचे जे गोंयचे जे रेव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीर जेन्ना आमी काम केल्ले तेन्ना आमी प्रत्येक घरान भोंवलेले तितले आमचे गोंयकारांकडेन मागता की जे 22 जे इलेक्शन जाले त्या इलेक्शनाक आमी एक आमचे कडल्यान चूक जाली कळत नकळत आमचे कडल्यान एक चूक जाली की आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक सपोर्ट केलो ह्यान फुडें आमी आमचो संबंध हे जे हांगा कॅन्डिडेट आसात आनीकूय कॅन्डिडेट जे आयज पावले ना आनीकूय कॅन्डिडेट आयज येवपाचे आशिल्ले तांचो पर्सनल प्रॉब्लेम जालो आनी एक 3-4 कॅन्डिडेट आमचे वांगडा आसात ते कॅन्डिडेट आयज पावले ना कित्याक अचानक ही आमची मिटींग हे प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाची जाली म्हणून ते आयज पावले ना तेवूय कॅन्डिडेट आमचे वांगडा आसतले आनी जितले कॅन्डिडेट आयज हांगा तुमकां हांगा दिश्टी पडटा जितले मेंबर्स आयज हांगा तुमकां दिश्टी पडटा ह्या माध्यमांच्यान आमी आख्खी गोंयची जनतेक सांगपाक सोदतात ह्यान फुडें रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा आमचे कांयच रिलेशन ना जे कोण ऑफिशियल बेरर्स आसात जे कोण ऑफिशियल आसात ते आपलो रिजायन आयज सांज मेरेन रेव्होल्युशनरी गोवन्साक दितले